नमस्कार. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाच्या ह्या कार्यावळीच्या आनीक एका एपिसोडा भितर तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्कराचो माय मोगाचो येवकार. आमचो तालुक्यांतलो प्रवास तसो चालूच आसा. इलेक्शन लागीं पावत आसा तश्यो राजकारणांत वेगवेगळ्यो घडामोडी चालूच असतात. दर दिसा पक्ष बदल, दर दिसा आमदारकीचो राजिनामो दिवन एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचप चालूच आसा. आनी ह्या फाटभुंयेर आमचो तालुक्या वयलो मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो प्रवास चालू आसा. आज आमी एका नव्या तालुक्या भितर आसात. आज आमी आसात गोंयच्या उत्तरे कडल्या पेडण्या तालुक्याच्या प्रवासा भितर. पेडण्या तालुक्या बद्दल सांगचें म्हळ्यार जेन्ना गोंयांत उत्तरे कडच्यान एंट्री मारता तेन्ना पयलीं आमकां मेळटा तो पेडणे तालुको. आनी पेडण्याचो इतिहास तसो पळोवंक गेलो जाल्यार सुरवातीक पेडणे हो मतदारसंघ जो आसा तो देवू मांद्रेकार एमजीचो हांच्या ताब्यांत आशिल्लो. उपरांत देवू मांद्रेकारा नंतर एमजी कडल्यान खंय तरी पेडणे मतदारसंघ पयस जालो आनी ताजे नंतर काँग्रेस, बीजेपी अशा वेगवेगळ्या पक्षांतले आमदार पेडणेंतल्यान निवडून येवपाक लागले. ताजे उपरांत डायरेक्ट 2017 ह्या वर्सा बाबू आजगांवकार हाणें परतून एकदां पेडणे मतदारसंघात एमजीचो झेंडो रोयलो. पूण ताजे उपरांत कांय राजकीय घडामोडीक लागून बाबू आजगांवकार हाणें एमजी सोडून बीजेपीत प्रवेश केलो आनी उपमुख्यमंत्री पदार पावलो. आज आमी आसात पेडण्या मतदारसंघा भितर पेडणे तालुक्याच्या प्रवासांत आनी पेडण्या मतदारसंघात खरें म्हळ्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हांची हे सद्या हो मतदारसंघ विधानसभेत रिप्रेझेंट करतात. आनी आज आमी पेडण्या मतदारसंघाचो प्रवास करुया, उलोवया हांगासरल्या बायलां कडेन. फक्त इतलेंच लक्षात दवरात की बायलांकूय बी तितलोच मतदानाचो हक्क आसा. सो जेन्ना आमचो मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो जो कार्यक्रम आसा, जेन्ना आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर भोंवतात तेन्ना निश्चितच प्रत्येक मतदारसंघांतल्यो बायलो आमचे कडेन उलयतात. आनी आज आमी पेडणे मतदारसंघांतल्या बायलां कडेन उलोवया, जाणून घेवया तांची मतां. तुझें नांव सांग. शिवानी. आनी खंय रावता? हांव चिचुल्यार रावता. शिवानी, हांगासरलो तुमचो आमदार जो आसा बाबू आजगांवकार तो गोंय राज्या भितर उपमुख्यमंत्री आसा. ताणें सुरवातीक तो निवडून येतना एमजींतल्यान निवडून आयिल्लो. ताजे नंतर विकासा खातीर म्हणून ताणें रिजन दिवन तो बीजेपी भितर जॉयन जालो. बीजेपी भितर जॉयन जाल्या उपरांत उपमुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ताणें विकास केलो पेडणे मतदारसंघा भितर. गेली आतां 20 वर्सां म्हणजे मदीं 5 वर्सां ते नासले आमदार म्हणून. आजकर आसले आमदार. सो गेले आतां 15 वर्सां तरी हांगासर ते आमदार म्हणून आसले आनी आतां हे 5 वर्सां तेणी एमजींतले बीजेपीन आयले ते आनी आतां बीजेपीन येवन ते डेप्युटी सीएम जाले. तरी जर पेडण्यान पळयत जाल्यार जो डेव्हलपमेंट जावो आसलो तसो डेव्हलपमेंट जावंक ना. आनी जे आमचे वुमन जे आसा, बायलां जी आसा तेंच्या खातीर जर तेणी कितें अशें करूंकच ना. आनी ते म्हणटात रस्ते केले, उदक दिलें, ते ओके ते दिलाच तेणी उदक बीन. पूण आयज आमकां उदकाची समस्या खूब आसा. जशें आतां आमचे कितें सण आसता त्या सणाक आमकां उदक मेन मेळच ना. आनी आतां तुमी म्हणटा जशें की स्थानीक जर आमकां आमदार मेळ्ळो जाल्यार तेच्या बद्दल सांगचें म्हटल्यार आमी जे पयलींचे बीजेपी कार्यकर्ते आहा, कट्टर कार्यकर्ते, आमी गेली 20 वर्सां वावरता आनी ते सगळे कार्यकर्ते आमी आमकां जो लोकल हो मेळटलो राजेंद्र कोरगांवकर
आमी सगळे तेच्या बरोबर आसा. कित्याक जो आमदार जो आसता तो आमकां पेडणे तालुक्यांतलो मेळटलो आनी पेडण्याचो आसतलो तो. आतां बाबू कसो तो मडगांवचो, तो फक्त ब्रेस्तारचो येता आनी 2 वरां हांगासर आसता. सो 2 वरां आमी तेच्या कडेन ब्रेस्तारचो येता, पूण तो आमकां फावना, ब्रेस्तार वचपाकूय फावना. जे आमच्यो समस्या आसा तेका सांगपाकूय आमकां मेळना. सांगले जाल्यार सुद्दां ते खंय तरी पेंडींग उरता. आनी कितें कामां सांगले आमी, कितें आमचो विशय मांडलो जाल्यार तो असो म्हणजे पीएक सांग म्हणटा, हेजें सांग. आमकां आमदार असो जाय की आमची समस्या सांगली काय तेणीच आमकां आन्सर दिवपाक जाय. पट करून तेणीच सगळें सांगपाक जाय सोल्युशन कितें तें, तेजें अशें दुखलूंक जायना, असो आमदार जाय. आनी राजन कोरगांवकर आहा तो शिकलेलो आसा आनी आतां तो एक स्थानिकूच आसा म्हणटकूच तो हांगाच रावतलो. 24 वरां तो आमकां केन्ना आमी फोन सुद्दां केल्यार अवेलेबल आसतलो अशें दिसता आमकां. आनी आमी जे जुने कार्यकर्ते आसा ते सगळेच तेच्या बरोबर आसा, तेका सपोर्ट करता. म्हणजे तुमच्या मतदारसंघा भितर बीजेपीत जो आयिल्लो बाबू आजगांवकार तो आतां सध्या बीजेपीन आसा, पूण तुमचें म्हणणें अशें आसा की तुमकां बीजेपीचो आमदार लोकल जाय. आमकां लोकल जाय. आमी पार्टी कडेन तशी मागणी केल्या की आमकां लोकल दी म्हण. आमची सगळी जे कार्यकर्ते आहा ते सगळे तेच्या सपोर्टाक आसा राजेंद्र कोरगांवकराक. आतां सगळे आतां पार्टीचेर आसा, टिकेट दिता ना दिता. ना दिवंक सुद्दां आमी अपक्ष रावन सुद्दां तांकां निवडून हाडटली. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव राधिका. ओके. तुमचो सध्या आतां पेडण्या भितर बाबू आजगांवकार उपमुख्यमंत्री म्हणून आसा, हांगासरलो आमदार बीजेपीचो. ताणें विकास केला. विकास केला म्हणजे रस्ते, पाणी हे सगळे नॉर्मल गोष्टी हाजे केल्या, पण जो विकास जावंक जाय आसलो तो जावंक ना. आमचे गांवांत चडशे भुरगे बेकार आसात. आमकां अशें दिसता गांवांतल्या लोकांक कितें तरी एक बारीकशी इंडस्ट्री बी जावन तेंच्यांनी, आमची बायलां सुद्दां बेकार आहा, तांकां खंय ना खंय रोजी रोटी करपाक हें दिवपाक जाय आसलें, पण तशें जावंक ना. गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी ज्यो आतां सध्या काडल्या बायलां खातीर बी, त्यो तुमच्या मेरेन पावता? थोड्योश्यो पावता, पूण सगळ्यो स्किमी आमच्या पर्यंत पावना त्यो. ओके. आनी विकास म्हणल्यार कितें केल्लें जाय तुमकां? कशा पद्दतीचो आतां इलेक्शन लागीं पावलां, आतां तुमकां चान्स आसा मत मारपाक वता आसतना, चान्स आसा चिंतून मत मारपाचो. सो तुमी कशा पद्दतीचो उमेदवार सोदता पेडण्या खातीर? आमी पेडण्या खातीर म्हणजे जेका पेडण्यांतली जाणीव आसा, जेका पेडणेकारां खातीर कितें तरी तळमळ आसतली, म्हणजे तेंच्या खातीर आपूण कितें तरी करतलो असो उमेदवार आमकां जाय. आनी तो आमच्या पेडण्यांनूच रावपाक जाय. म्हणजे आमचे एनी टायम आमी तेचे कडेन आमचे कितें प्रॉब्लम आहा ते सांगूं शकता आनी तेणी आमचें आयकून घेवंक जाय अशें आमकां दिसता. बाबू आजगांवकार हांगा उपलब्ध नासता सदांच? नासता म्हणजे ते कशें 8 दिसांनी एकदां येतात. ते बी कोणाक तेंचे कडेन उलोवंक मेळटा, कोणाक उलोवंक कोण पावाय ना तेंचे मेरेन. 1-2 वरां खातीर ते आसतात पेडण्या, पण ते तितलो टायम सादारणशा मनशाक तरी मेळना तेंचे कडेन उलोवपाक. बारीक अशें जावपाक जाय की बारीकले बारीक जो मनीस आहा तेंचे समस्या तेंच्यांनी आयकून घेवंक जाय. थंय कसो मनीस पावता, जो कोण मातसो लेवलाक आसा तोच मनीस तेंच्या पर्यंत पावता आनी बारीक मनशांक मागीर उलोवपाक आपले कितें प्रॉब्लम आसा ते सांगूंक मेळना थंयसर अशें दिसता. जनरल जर आमी विचार केलो, आतां 5 वर्सां भाजपाचो सरकार तुमी पळयलो, ओके, म्हणजे ओवरऑल गोंया भितर 5 वर्सां भाजपाचो सरकार तुमी पळयलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल. ह्या 5 वर्सां भितर कितें वेगळेपण दिसलें तुमकां? तशें वेगळेपण म्हणजे म्हारगाय अशी चड जाली अशी दिसता. म्हणजे सादारणसो मनीस आसा त्याच्या भितर आतां परत कोरोनाचो काल येयलो आनी सादारणशा मनशाक 1-2 टायमाचें जेवण सुद्दां मेळना, इतली म्हारगाय जाली. आई नाव सांग. नाव पार्वती माशेकर. आतां मत मारपाक वतली, कशा पद्दतीचो बाबू आजगांवकारान कितलो काम केलां तुजें? केन्ना आमकां तो नळ दिलो न्ही आमकां, पण आमकां रस्तो दिवंक ना न्ही. हे रस्तो करपाक ना नळ आमकां दिलो. संड ह्या दिलो आमकां. संडसय ना आमकां. संडास ना? ना. तुमी गेल्ली सांगलेलें ताका? का सांगलेलें ताका? ताका सांग मुतलेलो आमी. तो संडास मोडलो न्ही तो. कितें काम करता तूं? को तूं? मी घरात करते. हांगा घरात कडे भुरगीं वचून नानी नातू वचून नातू एक आहा, नात एक आहा. एक
पैसे खंयच्यान येता जोडटा तू चेडो कितें काम करता चेडो तो टेबल करता हा. टेबलाचें. तर तुजें कितें काम उरलां जावपाचें? ह्यो रस्तो जायो न्ही आमकां, पाणी ना येवंक. ओके. हं. वाडो खंयचो हो? आं? वाडो ह्यो वाडो ह्या म्हापशेकाराचो वाडो, हा. देवूळ वाडो. देवळ वाडो. देवूळ वाडो हय. नारगोळ. हं. तुका गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी बी येता? हय 2000 येता. येता. ते पावता तुका? पावतात ह्या घरान नाका मरू. सध्या तुमचो आमदार जो आसा पेडणेचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, फाटल्या 5 वर्सां भितर ताणें आपल्या टेन्युअरा भितर पेडण्या मतदारसंघात विकास केलो. कांयच ना, कांयच ना. एक तर हांगासर उदक येयना. म्हापसान तुमी पळयशात 24 आवर्स उदक येता. आमकां हांगासर उदक ना, आमकां हांगा रस्तो ना सामको. पळय रस्त्याची हालत तुमी पळोवंक शकता. हांगासून गाडयांची अशी हे सामकी हालत जाता हांगासून थंय वयता म्हणसर. जावं परत आमचे हांगासून म्हाजे मम्मालें घर हांगात. आमचे जागे तेणी खाल्ले, सगळे खाल्ले आमचे. आमकां एक पयसो दिवंक ना तेणें कसलो पळय तो. ओके. जागे खाल्ले म्हणजे एक्झॅक्ट केले कितें जाग्याचे? तेंकां म्हणजे म्हाजी मम्मा आसा तेका कांयच कळच्या पयलीं तेणें सायनी बिनी घेवन जागो बिगो सगळो आमचो घेतलो तेणें. आनी कितें केलें जाग्याक? आनी आतां सगळ्याक पत्रे मारला सगळ्याक. सगळे सरावंडींग एरिया आमची तेणें घेतला. आनीक भितर आपलें काम स्टार्ट केलां तेणें. ओके. हय. आनी आमी एंट्री भितर गेल्यार आमकां वचोंक दिना. ओके. हय. सध्या पेडण्या मतदारसंघा भितर कितें विकास जावंक जाय अशें तुमकां दिसता? कशें जावंक, कसो पद्दतीचो मतदारसंघ तुमी पळयता फुडें? बरे रोड, उदक 24 आवर्स, ते सगळ्यात तुमी जाणा सगळे गृहिणी तेच हे करता आसतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमकां आमच्या हितून ज्यो स्किमी म्हणजे आमकां ज्यो जाय, आमचो विकास म्हणजे बायलांचो विकास. आमी पळय सकाळचें काम केलें आमी सांजची घरात बसून आसता. आमकां कांय नासता कामां बी. सो आमकां ती कामां जाय घरा बसून. आमकां कितें तरी जाय. ओके. आमी घरात आसता बसून. ओके. सो आमकां ती कांयच कामां ना. ओके. सो पेडण्या मतदारसंघा भितर कशा पद्दतीचो हे तुमी पळयता उमेदवार जाय तुमकां आतां? आतां तुमी मत मारपाक वतली, कितें तकलेन दवरून वतली? आमकां लायक आमी आतां न्यू जनरेशन आसा. सो आमकां कोण तरी न्यू असो म्हणजे न्यू फेस जाय आमकां. म्हणजे जो सगळ्यांच्या दारान भोंवता पळय आनी सगळ्यांची कामां लोकांक समजून घेवंक जावं, अशी जाणट्या बायलांक समजून घेवन अशी जी कामां करतात पळय तसो आमकां कोण तरी जाय. ओके. आमकां बाबू आजगांवकर नाका. ओके. हय. बाबू आजगांवकर अवेलेबल आसता हांगा पेडण्या? केन्नाच ना. केन्ना मेळटा केन्ना लोकांक तो? तें काय म्हाका खबर ना. केन्ना येता जाल्यारूय खबर ना म्हाका तो. कित्याक हांवें ताका इन माय लायफ केन्नाच पळोवंक ना. ओके. केन्नाच पळोवंक ना. ओके. हय. ओके. बाय आता घराचं बघ मोडान येला घराक. ते घर बघ घर कसं गेला. मोडपाक गेला घर. मातशें ह्या कर मजत करा. ही बायल आसा आतां तिका तुमी पळयात हिका चलोंक जायना. हांगा ती फेसिलिटी ना. मेन म्हणजे तिका दिसना दोळ्यान. मेन म्हणजे ते कॅम्प बी जाता पळय ते हांगासर एक्चुली जावपाक जाय आशिल्ले ते हांगासर कांयच जायना. हां. सो आनी तिका आतां हांगासून थंय चलोन व्हरतली जाल्यार कोण अशें आतां फक्त तांकां जाय पळय तेन्नाच येतात ते. ना जाल्यार फक्त वोटींग करपाचें आसता पळय तेन्नाच येतात ते व्हरोंक तिका. ना जाल्यार ते केन्नाच येयना हांगासर. पांय पासून दवरिनात. तिका हेल्थाचे प्रॉब्लेम हेल्थाचे तिका कानान आयकूंक येयना. ताका दोळ्यांचो प्रॉब्लेम आसा. तिका चलोंक जायना. ओके. हय. सो फ्री हेल्थ केअर बी कांयच ना हांगा. ओके. कांयच ना. हांगासर जो आमदार आसा पळय तेणें हांगासर आमच्या बायलांक लागून असलें कांयच केन्ना हाडूंक ना. म्हणजे असले शिबीर बी आसता पळय कॅम्प बी आसता पळय ते असले केन्नाच हाडूंक ना तेणें. सो असल्या बायलांक एक्चुली तेची गरज आसता. ती एक्चुली तेणी हाडूंक जाय आसलेली हांगा. ओके. ओके. हय. आई नाव सांग. म्हजें नांव गोपिका म्हापशेकर. आनी खंयच्या वाड्यार रावता तुमी? हे हो वाडो न्हू आमचो देवूळ वाडो आमचो पूण हरिशेन हय. हरिशेन वाडो. हय. म्हणटर आमकां पयलीं येयले खूब येयले म्हटल्यार आमदार कितले तरी जाले आनी आमकां हांगा येवन सांगले आमकां निवडून हाडा आमी हें करता तुमचें सगळें करून दिता म्हणून सांगलें बरें करा.
परतून आमी थंय आमच्या देवा कडेन येयले, थंय दाखयले, थंय तेच्या पांयां पडली आमी, आमची ही देवळी देवाची करून दिता म्हणून सांगली. पण अजूनय काय आमकां काय ना. हो रस्तो आतां तुमीच पळया, तुमी चलान येयल्यात तो पळयात कितें केलां तें, कितें केल्लें दिसता तें तुमी पळया. आं म्हाजे जाना परीचें हांव सांगता, कितें करून दाखयलें तें तेणीच सांगा न्ही आमकां. रस्तो केन्नाच्यान आसा हो? पयलीं म्हाज्या लग्ना पयलीं हो रस्तो असोच आसा? अहोच आहा तसोच आहा. केन्नाच कोणें कितें करूंक ना आमच्या रस्त्याक या. आमकां उदीक ना, नळ दिलो तेणी आमकां, नळ दिलो, आमी ना म्हणना. पूण नळाक आतां 3 दीस जाले आमकां अजिबात उदीक ना पियांक. कितें करचें आमी सांग पळोवया. आं तो तर म्हाका वळखता, तो म्हाका म्हाका वळखता. नांव हे गोपिका न्हू, तो म्हाका जाणा. हांव तेज्या सगळ्या भुरग्यांच्या लग्नाक पासत हांव पावल्या, तो म्हाका जाणा. पूण हे पळय अशें आमची सुद्रांनी कित्याक करूंक ना. हांव तेज्या तोंडार तेज्या फुड्यान पासत हांव सांगूंक शकता, कित्याक सुद्रांनी करूंक ना. तुका आमी निवडून हाडलो न्हू, आमकां निवडून हाड म्हणून सांगलो. आमी सगळ्यांक सांगलें, हांवें सांगलां बाबा ताका घालुया, आमी निवडून हाडुया, आमची कामां करतलो म्हणून. पूण कितें कामां केलीत आमची? कित्याक कामां जावंक न्हू. मेन आमकां हो रस्तो कर म्हणून सांगलो. तो रस्तो पळय आतां तुमी चलान येयल्यात तो तुमकां कळटा. रस्तो केल्लो आहा, सिमिटाचो आसा, कसलो आसा तो तुमकां कळ्ळो. परत देवळी देवाची आमची धाकटीच आहा, पण ती आमची करून दी, करता म्हणून सांगली. खंय आहा? हेणी पासत सांगली आल्लेकारान करता म्हणून. खंय आहा? कितें केलां? खूब येयले, खूब गेले, पूण कित्याक करिना. आता मत मारपाक वतना आतां कितें चिंतून वतली तूं? आमकां जाय ताका आमी मारता. ह्या फावटी कोणाचें आयकची ना? आमी आयकचीच ना. कित्याक आयकतली? आमी आयकचीच ना. कित्याक आमचें कोणीच कितें करूंक ना न्हू. आतां कोण पळय आमचें करता न्हू, तेचें आमी आयकतली. तेचें आमी आयकतली. तूं कित्याक करूंक ना ताका हांव तेज्या फुड्यान सांगता. हांव तेज्या फुड्यान सांगता, बाबूच्या तूं कितें केलंय न्हू, तुज्या कडेन येयली पासत. आमच्या कडेन पयसो ना बाय, आमच्या कडेन आमी पयशेकारां, आमी गरीब. कोणाच्या करतलो आनी हाडटलो आनी खातलो, तेच्या शिवाय काय आमचे कडेन जायना. पूण तूं आतां व्हडलो न्हू मिनिस्टर, म्हणटा तूं आमकां कितें करूंक जाय न्हू, तूं आमकां कितें दिवंक जाय न्हू. बोल्सांतले आमकां 500 रुपया काडून तूं दिता, ते आमी घेता. नसलेली न्हू आमी घेता ते. इलेक्शनाच्या टायमार? हय, तेन्ना ना, इलेक्शनाच्या टायमार केन्नाय तो मंदिरान बी येयलो पांया पडाक जाल्यार बोल्सांतले 500 रुपया दिले तेणे, आनी हांवें घेतले ना म्हणना. घेतले हांवें, पूण दिले तेन्ना घेतले. तूं आतां म्हाका दिशीत, हांव घेतलीच न्हू. सांजची नाका म्हणचे ना, घेतली. आमी नसलेली न्हू, पूण आमी घेतली. मत मारतना? मत मारतना ताका मारल्या न्हू, हाडलो न्हू निवडून. ताका निवडून हाडलो, कितले फावटी हाडलो, पूण तुमी आमी एकूय फावट आमचें हें करूंक ना. कितें ह्या फावटी आयकची ना? आयकची कित्याक आयकतली आमी? तूं करूंकूच ना कित्याक न्हू. आमकां तूं जेवंकूच वाडूंक ना जाल्यार आमी भुकेची तुज्या कशी वयतली आनी जे करतली, सांग तूं म्हाका. आमच्या वाड्यार अजून कितेंच कसलीच सुदारणा करूंक ना अजून तेणी. 4 वर्सां आतां एक दीस येवन तो तेणी पळोवंक ना आमकां कितेंच ना, विचारूंक ना तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा, कितें कसलें काम करपाचें, तेणी कितेंच करूंक ना आमकां. सो आतां मत मारपाक वता आसतना कितें चर्चेतून वतली? आमकां आमी जायत ताका मारतली. आर्जी कशें आमी सगळीं हांगासर आर्जीकच आसा सगळे. हय, आमी सगळे. कितें आमकां ताका हाडून न्यू कितें तरी करतलो असो आमकां ताका विश्वास आहा. तेचेर आमी करतली. आपल्या समाजाचो म्हणून तेणी आमचो विचार करूंक जाय आसलो न्हू. आमी तेज्या समाजाचे आसले न्हू. हय, करूंक जाय आसलो न्हू. पयलीं आमचो करूंक जाय आसलो जाल्यार तेच्या हितून आतां हे धारगळ हितून आमी ही आतां हरिजन वाडा, आमी हरिजन समाजाचे लोक, पण आमचे हांगासर कितें सुदारणा दिसली तुमकां? कांयच ना. ह्या 5 वर्सांनी कांयच केलें ना. केन्ना येवंक ना, केन्ना विचारूंक ना तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा, तुमचें कितें आसा तुमी आपल्याक सांगा. केन्नाच सांगूंक ना, केन्ना विचारूंक ना. हांव तर आतांच लग्न जावलेलें, पण हांवें केन्ना अशें पळोवंकूच ना. आनी हे जशें आसा न्हू तशें तें. आनी हांगासर खड्डे पडटात पावसान बी, सामके खड्डे पडटा. आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम. आमची बाय पळयात कशी आहात. आमी फाटल्या दिसांनी तेजें उदक पियाले, इतली तेजी भयंकर अवस्था आहा त्या बायची, पण तेजें उदक पियाले आमी. नाइलाज आमचो, आमी कितें करतली?
आमी हरिजन समाजाचो लोक आसा, आमकां ती बाय दिवची ना आपली, आमकां तेकाच वयचें पडटलें. पण ते उदकाची तुमी पयली परिस्थिती पळयात. तेन्ना त्या मॅटराक सुद्दां त्या दिसांनी सुद्दां कोण आमकां येवन हांगा विचारूंक ना बाबा तुमकां उदक खंयचें तुमी पियेतात, तुमच्या कडेन पयशे आसा टँकर हाडूं हे करूं. कोणी एक टँकर सुद्दां हांगा येवंक ना, एकदां सुद्दां टँकर येवं. बाकीच्या लोकांक उदक गेलें नांवां घेयना, पण हांगा टँकर येवंक ना. तेजें उदक पिवन आमी रावली. तेजे उपरांत तुमच्या हितून आमकां रावचीच पडटा. कित्याक आमी गाळून उदीक पियेता, कपडो घालता आनी गाळटा आनी उदीक पियेता. उदीक नाच जाल्यार कितें करतलो सांग भैया. पूण इतलीं वर्सां तूं येयलें हांगा, पूण तेणें सांगा न्ही ह्या हांगा हरिचंद वाड्यार कितें केलां म्हणून तेणें सांगा न्ही. सारखे आमी आदिवासी कशे लोक रावता हांगासर आदिवासी भशेन सारखे कितेंच ना. आमच्या हितून तो रावून कितेंच तेणी करूंकूच ना. आमी आदिवासी लोकां भशेन सारखे रावता, करता म्हणटा पूण कितें करूंक शकना तो. कितेंच करिना, येयच ना आमच्या वाड्यार तो केन्ना. नळ फुकट दिला म्हणटा पूण आमकां उदीक ना न्हू. आमी आतां 4 दीस जाले उदीक ना, आयज पासून ना उदीक. आमची पयली बांय पळया, आनीक आमकां कांय ना प्रॉब्लेम. बांय पळया, बाय ही सगळ्या लोकां खातीर आसा हांगासर. हय ही सगळ्या लोकां खातीर ती न्हू. ही पळय पळय आमची बांय आसा ही कितल्या वर्सांची तेजो अदमास म्हाका ना, पण ही खूप जुनी बांय आसा. मागीर हेच्यात उदक हे आमचे सगळे लोक पियेताले पयलीं. पण आतां हे बांयचें उदक पिया सारकें हेजी परिस्थिती तशी ना. पण आमकां आमचो नाइलाज आसा, आमकां हे उदक पिवचें पडटा. कित्याक आमकां जर ना येयलें उदक तर आमी दुसऱ्यांच्या बांय कडेन वचूं शकना. तर ह्या बांयन उदक तर एक तर सामकें कमी, एकदम 50 सारकें गेल्लेलें आसा आनी एकदम खटूळ येता सारकें. आनी इतलें आमकां म्हणजे आमकां सीक सुद्दां पडटात आमी, पण आमकां पिवचें पडटा हेजें उदक. मागीर आतां तूं जर आमच्या समाजाचो आसा जाल्यार आमकां उदकाची सुद्दां जर तूं वेवस्था करिना तर आमी तुजो विचार कित्याक करचो, कित्याक करतली आमी. ह्या फावटी आमी करची ना. तर हे उदक म्हणजे चड गरजेची वस्त आसा न्हू जगपा खातीर. हेच आमकां ना न्हू सारकें. तर आनी कितें सांगतले, रस्तो एक सोड, रस्त्याचें हे उदकाची गरज आसा न्हू आमकां चड हेजें सुद्दां. आनी तेजे उपरांत तें खबर सुद्दां आसतली, एक टायम खबर सुद्दां आसतली, पूण केन्ना कोणी येवन विचारूंक ना बाबा तुमी उदक खंयचें पियेतात, तुमी जो हरिजन समाज हांगासर आनी तुमी उदक खंयचो पियेतात काय म्हणून. तर आमी टँकर हाडून सदां हे करूं शकनात न्हू आमचें. तशें खुबशे गजाली आसात, खुबशे डेवलपमेंट जावपाचें आसा, पूण दाखोवपाक तुमकां एकूय ना. कितें तुमकां दाखयतलें न्हू बाबा हे केल्लेलें आसा अशें कांयच ना. आमी कांयच तुमकां दाखोवं शकना. हे सगळे आसा, हे सगळे अशे उगडे पडलेले. हे पळय आमचें घर, हे घरान हांव दोगा भुरग्यांक ल्हान दोगा भुरग्यांक घेवन रावता. पावसान कशें कितें हे घरान अशें रावपाचें अशी कितेंच परिस्थिती ना. येद्दे हॉल काडलेले आहा तरी सुद्दां आमी ह्या घरान रावता पासयेंस हे करून. कित्याक आमकां कोणाच हेल्पच ना. आनी मेन म्हाजो घोव सुद्दां कामाक ना, हांवूय कितें जॉब करिना. बेश्टो असो कोणाचें काम करता आनी आमी पोट भरता. हांगा जॉब कितल्या लोकांक कोणाकच असो हे जॉब ना अजून. शिकलेले भुरगे जाय ते आहा पूण कोणाक जॉब ना. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो आमचो प्रवास पेडणे तालुक्या भितर सुरू जाल्लो आसा. सध्या आमी आसा पेडणे मतदारसंघात आनी पेडणे मतदारसंघाचे विधानसभे भितर जशें हांवें येदोळ सांगलां तशें प्रतिनिधित्व करतात गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार. आनी आज पेडण्या मतदारसंघातल्या धारगळ हांगासर हरिजन वाडो म्हणटा थंय आमी सध्या हांगा आसात. आनी हांगासरली आमी मुद्दम वतना वाटेर आमकां हो रस्तो दिसलो, आमी भितर आयली. जवळ जवळ रस्त्याच्या मेन रस्त्या वयल्यान खूब भितर मेरेन बरो व्हडलो असो वाडो हो आसा, पूण आमकां अशें नजरेक आयलें की हांगा रस्तो अजून जाल्लो ना. आनी हांगासरल्या लोकां कडेन, हांगासरल्या बायलां कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना त्या बायलांनी जशें आमकां सांगलें त्या प्रमाणे हांगा मेन म्हणल्यार रस्तो ना आनी उदक ना. आनी हरिजन वाडो म्हणल्यार बाबू आजगांवकार हांच्या समाजाचोच लोक हांगा रावता. आनी आमी तांचे कडेन उलयली, तांणी आमकां तांच्यो समस्या जाणून दिल्यो. आनी मुख्य म्हणल्यार आमी हांगा बांय एक पळयता, ते बांयचें उदक ह्या वाड्या वयले लोक वापरतात. नळ आसा पूण त्या नळाक तांकां बाबू आजगांवकारान नळ घालून दिला पूण त्या नळाक उदक येना. सो एक खूब अशे वायट परिस्थितीन हांगा ही बांय आसा. आनी त्या बांयचे लोक हांगा निरुपाय, कांय उपाय ना म्हणून तांकां त्या बांयच्या उदकाचेर जगचें पडटा. बायलां हांगासरली उलयली, तांची मुखेल मागणी 50-60 वर्सां जालीं हांगा रस्तो जाल्लो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो पेडणे तालुक्यांतलो प्रवास सध्या चालू आसा.
पेडणे मतदारसंघा भितर तुम्ही आता रावतात. तुमचो आमदार जो आसा स्थानिक बाबू आजगांवकर तो हांगासरलो उपमुख्यमंत्री आसा. कितें विकास केला ताणें 5 वर्सां? 5 वर्सांक आमकां हांगा उदक दिला हितून पयलींच्या एक येयल्लो तेन्ना. मागीर हे राजकारणांतले ते म्हाका कितें खबर ना. तुमी हांगा रावता, तुमकां तुमी जंय रावता थंय तुमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटा? ना. येयल्ले फावटी सांगता आमी, पंच येता तेका सांगता, मंत्री येता तेका सांगता, करता म्हणटा. ते येयले काय मागीर सकयल येवन पळयनात. कितें करता म्हणटा? रस्तो करून दिता सांगला पंचांनी सांगला जावं मंत्र्यांनी सांगला तुमकां रस्तो दिता सांगला. तो एकदां म्हणा लागलो कितें तुमकां भाडकार सायन दिना. तर तुमकां म्हटलें भाडकार आयकना कसो तर आमचे ह्या करपाक रस्त्याचे बी. हे एक प्रश्न केल्लो आमी तांकां दारान येयल्ले तेन्ना. मागीर कितें येयले मंत्री हेच्या कामा पुरते येता, मागीर पळयना येवन मिटिंगेक कोण चडशे गेले आपापले हे सांगतात जाले करता म्हणटा. मागीर कोण ना येना हांगा पळोवपाक. हांगा तुमकां मेन प्रॉब्लेम कितें जाता? मेन आतां आमकां रस्त्याचे आमकां कितें हाडटले करतले जाल्यार मेळना. बेश्टो पावसान हांगा गाडी येयना काय ना, उदक भरता सगळे आनी येवंक मेळना. मागीर कितें हाडटले जाल्यार हाडूंक मेळना. आतां आमकां अशक्तपणा वयरसून पोटली बी हाडूंक मेळना, कांयच मेळना हाडूच्याक. मागीर त्रास जाता न्हू आमकां. आतां ते मानशाचे उदक परतून आतां भरता, येवन गेले पोवन गेले, अजून ते मानशाचे कोण पळयत ना. मानशी खार उदक सगळें येता. ते पयलीं पयले बाबू केन्ना पावसान? पावस आतां खार उदक येता भरता सगळे. ते दारां मोडली, पयलीं केल्ली ती बाबून येयल्लो तेन्ना आमकां उदक दिल्लें नळाचें आनी ती दारांय केल्ली. आतां ते पोवन वयतात पूण पळयत ना. आतां उदक सगळें भरता. मुसुंडी ना आमकां हांगा. ते भाडकाराचे भाड न्हू सगळें, ते भाडकारान कितें आतां विकून कितें आपूण हें केलां आतां, पूण मुसुंडी ना आमकां सद्या. पिड्ड्यार जालो जाल्यार खंय आसा थंय ते वयर जागा आसा पळय भाडकाराची, त्या हितून व्हरून हें करता. ना आमकां तुमी आजगांवकाराक? हय खूब फावटी सांगला आमकां मुसुंडीचो प्रॉब्लेम हे कर म्हणून. करता तुझें नाव सांग. असावती कोळंगटकर. रावता खंय? येसा कितें प्रॉब्लेम जाता हांगा शेताक? पाणी वयरसून येता आनी घरान भरता. ओके. हय. खंयचें पाणी तें? कॅनलाचें सोडटोक. हय. आनी कितें नुकसान जालें? नुकसान पयलें पोरू चड जावंक ना म्हणना. पयल्या वर्सा हें केलें तें सगळेंच घरान गेल्लें आमच्या. हय. 3 वर्सां जालीं आतां पाणी येता घरान. घरान पयलीं आमकां अशें पाणी येनासलें. आतां हे कॅनलाचें सोडलें म्हणटकूच पाणी येता. ओके. हय. मागीर तुमी कितें करता? कशें त्रास जाता? आमी वाट सरपाक लावता असो. कितको वेळ उरता पाणी तें? पाणी कितको वेळ उरता? थंय वयता वसऱ्यार पासून चुली कडेन. अजून ओल आहा घरान 3 वर्सां. आमच्या घरान अजून ओल आहा. ती चपला घालून घरान भावता. न्हिदोंक सुद्दां गावना आमकां. जमनीर आमची जमीन हेची मातयेची. न्हिदोंक गावना आमकां. आनी भुरगीं खंय न्हिदतलीं? 2 खाटी तुका कितलो लोक जाता. आमचे रूम इल्लीशे. म्हाजो घोव वयता हांगा दिसावड्याच्या कामाक. तेन्ना बाबू येयलो रस्त्यान येयलो भोंवलो गेलो. घरान एक दीस तेणी पळोवंक ना येवन. आनी फाटल्या दिसान कोणी बरोवन येयले अमके दितले. आजून आमकां कितेंच गावोंक ना. 1 वर्स 12,000 गावले. 12,000 कितें जाता सांगा तुमी. आतां 3 वर्सां जालीं पाणी भरता. कितें करचें आमी? हय. कोंबड्या बीन आमची काही एक नासता. सगळे गूड थंय. संडासान आमकां 4 दीस वचोंक गावना. संडास पासून भरता? संडास पासून हो भरता. आख्खो भरता संडास. ही आमची तुळस पळय कितकी उबार आहा. तुळस आप बुडटा. आमकां फुडें येवंक गावना. फाटसून वचोंक गावना. पयलीं भायर गेले जाल्यार हे बायले गेले फाटसून आमकां वचोंक गावता हिंगेर. ओके. कॅनलांतले कितके तेंपान सोडटा ते? कशें कितें सोडटा ते? तिरायाचे सोडटा न्हू. तेवट्यान भरले काय ते सोडटा. ते एकदां पयलेच फावट सोडलेले पळय गेल्या वर्सा 8 दीस सुमार ते पाणी हांगा थळार आमचे भरोन रावा.
ओके आमकां भायर संडासाक सुद्दां आमकां वचोंक ना हिंगेर वचा नाल्यार हिंगेर वचा. तुम्ही बाबू आजगावकाराक सांगले हांगा बाबू आजगावकर येत ना जाल्यार सकयल रस्त्यान येता आनी वयता केन्ना येता तो सुद्दां कळना. हय आता तुम्ही आता इलेक्शन लागीं पावला सो आता तुम्ही कितें विचार करतली मत मारता आसतना? आतां कितें आमकां कोण मदत करता हेका मारपाचें न्हू. तेच जातलें न्हू. आतां पळोवया कोण मदत करता ते. आतां आमकां हे कोण बांदून दिता जाल्यार पळोवया पयलींच रोंग जाय न्हू. आता इलेक्शनाक सगळे येतले. हय आतां येतले तेन्ना सांगपाचें न्हू आमकां पयलीं बांदून दिया म्हणून ही झाडां. आमचें शेत सुद्दां जायना पळय आतां पळय पाणी कितकें भरला कॅनलाचें. हे सगळें आतां कॅनलाचें पाणी. शेताक पीक येना. ना शेताक पीक येना. हे पळय एक कुणगो आमचो तस्सो कुणगो हो आमचो कुणगो हो आमी पयलीं मारलो हो सगळो कुसलो आमचो. कितें फायदो? गायींचा पण आम्ही भायर काडूंक सुद्दां गावान ना तेंका बांदाक. गायी उरता गायी भितन उरता इतकें पाणी जाता गायींचे भरान उरता. ते अचानक उदक सोडटा न्हू. आमी म्हणटा कित्याक पयलीं आमकां एनावन्स करून सांगा न्हू तुमी उदक बीन सोडटले जाल्यार. तुमी तर रातचे अचानक उदक सोडटा. रातचे खंय वचपाचें लोकांनी कितें करपाचें? उदक सय भोवती भरल्या घराच्या मागीर कशी भायर सरतली? आता बाबू आजगावकर केन्ना येता ह्या सायडीक पळयता? तो येता आनी वयता. तो लोकांचे प्रॉब्लेम खंय विचारता. जेचे तेजे कोण बरें मागता तेंचे तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता आसतलो न्हू म्हणून तो येता हांगासर. बाकी सगळ्या लोकांचें हें करिना न्हू तो. आमच्या आतां घरान उदक भरलें म्हाजें अर्दें घर बुडलेलें पण तेणी फुकटच्यान विचारूंक सुद्दां ना बाबा तुका कितें नुकसान जाली. म्हाजे 4 गाडयो बुडल्यो जाल्यार म्हाका तेणी फुकटच्यान विचारूंक सुद्दां ना तुका कितें नुकसान जाली जावं कितें जालें. काय ना येयलो तो आपलो पळयलो आनी गेलो. सो आता इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना ते सगळे तुमच्या दारार येतले तुमी कितें डिसायड केला कितें चिंतलें? ना तांकां आनी दारार उबें करून घेवपाचें ना कित्याक त्या दीस आमी जेन्ना प्रॉब्लेम आसले तेन्ना तेंचे फुकटच्यान आमकां कांय विचारूंक ना. आतां ते खंयचेच नाकान म्हणून आमच्या दारार येतले मागपाक आमच्या कडेन मत सुद्दां मागतना. ते मागीर एका तेका लोकांक फुडें काडटले आनी लोकांक धाडटले. तुमी आतां कितें डिसायड केला? आमी डिसायड केला म्हणजे आमकां कोण पळय विचारपूस करता जावं कोण आमची हे तरी करता बाबा आसा काय ना हे बुडला ते तरी विचारूंक जाय न्हू. उदीक भरल्या उपरांत बाबा तो लोक आसा काय ना हे तरी विचारूंक जाय न्हू. नुकसान भरपाई बरें आहा ते सुद्दां तेणी फुकटच्यान विचारूंक ना. आरजीच्या लोकांनी तरी येवन आमकां विचारलें तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालो कितें जालें तेंच्यांनी तरी विचारलें म्हणजे आमकां तेंचो मातसो हें दिसलो सपोर्ट करो कित्याक बाबा ते विचारलें तरी तेंच्यांनी आमकां म्हणून आमचो सपोर्ट आरजीकूच आहा. न्हू आमकां सांगलें न्हू तेंच्यांनी रातचें उदीक सोडटले म्हणून कितक्यांक ते टायम सांगून तेंच्यांनी 11 साडे 11 मेरेन सोडटले. आमी आपली 2 ताकाच आमी वाट पळयली. 2 ताकाच उदीक ना 3:30 उदीक सोडला. 3:30 सगळे आमच्या घरान उदीक पावले मागीर आमी जागी जाले. इतके रातचे कोण जागी जातले तुमीच सांगा आतां. अशें करतात न्हू तुमी सांगता त्या टायमार तुमी उदीक सोडात नाल्यार इतके रातचे हे करता सोडटले जाल्यार आमकां सांगा आमी बाय अमके टायमार सोडटा तेन्ना तुमी जागी रावात. कंटिन्यू 3 वर्सां जालीं हांगा उदक येता सगळें हांगा बुडटा. कोण विचारपाकूय येयना पळोवपाकूय येयना. तुमी कितें बरोवन दिता तें दिना. आजून मेरेन तर ते बरोवन दिला ते तांकां मेळोकूच ना कोणाकूच मेळोंक ना नुकसान भरपाई. एटलिस्ट येवन तुमी विचारपाक तरी जाय बाबा कितें जालें कशें जालें. आमचो आतां आमदार आसा तेचें कर्तव्य जावन आसा येवन विचारपाचें मनशांक कितें बाबा हे प्रॉब्लम जाला कितें जाला आमकां कितें तुवें पयशे जाय अशें ना एटलिस्ट विचारपाक जाय. कोणूच येयना हांगा पंच ना सरपंच ना कोणूच विचारपाक येयना. तुमचें नांव सांगा. अल्पिता अजित शेट्टी. बाबी तुम्ही आता पेडण्या इतल्या वर्सां जालीं रावता वोट करता. तुमचो जो गांवचो जो तुमच्या जो मतदारसंघाचो जो आमदार आसा तो गोंयान उपमुख्यमंत्री आसा गोंयचो. सो ह्या वर्सा ताणें कितें विकास केला असो दिसता तुमकां? हे आमच्या तर वाड्यार कितें करूंकूच ना तेणी आनी आमी गेली जाल्यार तेच्या कडेन तो म्हणजे मेंबर कितें सांगता म्हणजे मेंबरान सांगलें तेंचें काम करूं नाका म्हळ्यार तो करिना. म्हणजे आमी कितें वोटींग केलें जाल्यार करून फायदो ना न्हू तेका मेंबराचेच तो आयकता न्हू. कोण मेंबर म्हणजे अशें त्याच्या बरोबर आसता तेंचे कार्यकर्ते तेंचे अशें आनी आमचें कितें काम करूंकूच ना तेणी आजून पासून. आमी हे रोडाक लागून सुद्दां तेच्या कडेन गेल्ली पूण कितेंच करूंक ना आमचें. सो आता तुम्ही जेन्ना वोट करपाक वतली तेन्ना तुमकां कशा पद्दतीचो आमदार जाय पेडणे? म्हणजे ह्या फुडें तेणी म्हणजे आमचें काम करूंक जाय. आमी कितें सांगता तें आयकूंक जाय अशें म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें काम केलां पुरे आनी हे आमचे रोडा बद्दल. पूण तो इतली वर्सां तो आतां उपमुख्यमंत्री जालो तो एमजींतल्यान बीजेपीन गेलो
आपल्याक विकास करपाक जाय, आपली कामां जायना म्हणून ताणें MG सोडली आनी तो BJPन गेलो. सो BJPन वचून वेगळें कितें केलें ताणें? ना कितेंच ना. आमच्या हांगा तर वाड्यार कितेंच करूंक ना. अशें भुरग्यांक सुद्दां आमच्या कामाक लागूंक ना. ओके. सो आतां वेगळे वेगळे हांगा उमेदवार आसात पेडण्यान. शिवसेना, मागीर MG, BJP, RG. सो तुमकां कितें दिसता की कोण बरो काम करूं शकतलो? आतां तर अशें समजा आल्लेकार आपूण करता म्हणटा न्हू. तेका एकदां हे करून पळोवपाचें न्हू. म्हणजे तेणी तेका आमी सुद्दां सांगलें म्हणजे जे आमी आतां पळय बाबून केलें तशें करूंक जायना. बाबू आजगांवकारान. सो आल्लेकारा कडेन तुमकां आशा आसा? आशा आसा, करतलो अशी आशा आसा. माझे नाव शिला शेट्टी आहे. सो सध्या आता बाबू आजगांवकार हांगा उपमुख्यमंत्री म्हणून पेडणेचो आमदार आसा सध्या. सो ताणें कितें विकास केला ह्या 5 वर्सां? विकास म्हणजे कितेंच केल्लेलें ना. आमच्या तर सांगवान अशें कितेंच केल्लेलें ना तेणी. अशें कांयच अशें करूंक ना. आनी मेन म्हणजे आमचे सगळे भुरगे बेकार आहात. कोण कामांक अशें कोणाचीच कामां करूंक ना तेणी अशें अजून. सो म्हणजे आमकां बरो कॅन्डिडेट कोणूय जावं असो कितें कामां आमची करतलो असो अशें सगळं तसो जावं कामांक बी लायतलो असो भुरग्यांक तो. सो आतां वेगळे वेगळे आतां सध्या MGP आसा, BJP आसा, सगळे तरी काँग्रेस आसा, अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी सध्या तांचे उमेदवार हांगा कार्यरत आसा. तुमकां कितें दिसता कोण तुमच्या खातीर सारको पेडणेचो आसतलो? तशें हांव सांगूंक शकना सारकें डायरेक्ट न्हू अशें कोण तो. सो पूण मत मारता आसतना कितें पळोवन मत मारतली? म्हणजे कॅन्डिडेट बरो आमकां असो म्हणजे असो कितें कामां करतली भुरग्यांची आनी कितें अशें आमचे असले काम आहा जाल्यार तसलो आमकां कॅन्डिडेट बरो जावो कोणूय असो. सध्या हो सर प्रवीण आल्लेकर 2 फावटी येवन गेलो ना आनीक कोण तशें येवंक ना. म्हणटून तो आतां तेणी कितें तरी फुडें आतां घडोवचें न्हू. तेकाच आमी हें करतले. प्रवीण आल्लेकर खंयच्या पार्टीक रावलेलो प्रॉब्लेम ना? MG किंवा BJP? हो तो करता पण करचें फुडें काम तेणी. तुमी ताका मनीस पळोवन वोट करता, पार्टी पळोवन? ना ना म्हणजे फुडें सगळ्यांचें काम करचें तेणी. ओके. आनी बाबू आजगांवकारान कितें हें केलां, कामां केल्या? तेणी हांगा काम आमच्या अजून करूंकूच ना न्हू आमच्या ह्या वाड्यार. म्हणजे येवकूय ना, येवन आपूण कितें करतलो अशें बीन ना. आतां हो येयलो 2 फावटी सांगला न्हू, पळोवया करून. आशा आसा? हय आशा आसा. प्रवीण आल्लेकर आमकां आतां हें करतलो म्हणून अशी आशा आहा. तेणी बाबून आमकां कांयच करूंक ना. आतां हेच्या फुडें ते भुरगे आमच्या कामांक रस्त्या हेका तेका सगळ्याक मदत करपाची तेणी. बाबू आजगांवकारान कितें डेव्हलपमेंट केलां? बाबू आजगांवकारान कांयच करूंक ना. मेळटा तो तुमकां? आमी गेलो तेच्या कडेन 2-3दां म्हटल्यार आमकां तेणें कांयच करूंक तेणें. करता म्हण सांगता पूण करिना असो करिना. सो तुमचे मेन कितें कामां जावपाक जाय पेडण्यां? आमकां रोड आनी आमच्या भुरग्यांक कामां जावंक जाय. आमी भाई करतली सपोर्ट. आमकां काम आमचें केल्या पुरो. बाबून कितेंच करूंक ना आमच्या हांगासर. आमी कितले फावटी गेली रोड करता करता म्हणून कितेंच करूंक ना. हे दिल्ले म्हणजे तुमचो रोड आमी करता. रोड म्हटल्यार रोडाचे कितें जालें ते येवंक मेळना. रोडाचे आतां कितलो तेंप जालें काम अशें आसा? जाली 10 वर्सां जाली. आमचे तशें रोडाचें काम आनी आमच्या भुरग्यांचें बी काम करूंक जाय न्हू. आमचे भुरगे बेकार आहा. काम मातशें करूंक जायना. आमची 10-11 घरां आहा. रोड आनी भुरग्यांची कामां कोणाचे एकल्याचे सुद्दां जायना पूण भुरग्यांचे एका घरान एकल्याचे सुद्दां जाले आतां. करूंक जाय न्हू. आशा दिन मागीर वळखना म्हणटात थोडे. आल्लेकर प्रवीण आल्लेकर आमी त्याच्यात वांगडा आसा. तो BJPने गेला आनी MGने रावला आमी त्याच्यात बरोबर आहा. आमी न्हू बाबू कडेन गेली न्हू जाल्यार बाबू कितें म्हणटा तुमचें काम करूंक आयल्यार कार्यकर्त्यांक हाड म्हणटा. आनी कार्यकर्त्यांक जर तेणी कार्यकर्त्यांक नाका म्हटलें न्हू जाल्यार तो आमची कामां करिना. 20 वर्सां जाली आतां अशी ही गजाल. ओके. तो म्हणटा आपले कार्यकर्ते घेवन ये. कार्यकर्ते घेवन ये. ओके. सो तुमी आतां सध्या पेडण्या मतदारसंघात रावतात आनी हांगासरलो जो आमदार आसा तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री. डेव्हलपमेंट कितें केलो ताणें आपल्या टेन्युअरा भितर? डेव्हलपमेंट असो केलो ना असो ना पण
अशे जॉबाचे बीन लोकांचे प्रश्न सुटोंक ना. अशे मोजक्यांचीच कामां जाली. गरिबांतल्या गरिबांची सगळ्यांची कामां जावंक जाय न्हू. डेव्हलपमेंट ना अशें म्हणना केलें, पण जॉब जे जाय आसले, खरी गरज आसली तेच लोकांक चडशे मेळना. ह्या 5 वर्सांन जाल्यार कांयच ना. म्हणजे सारकें कोण तेचे आहा तेंचीच कामां जाली, जेंची जावंक जाय ती जावंक ना. दुसरें म्हणजे कितें, तो लोकांक सांगता कितें आपूण कमी शिकलेल्यांक सुद्दां कामाक लायता म्हणून, आनी आपणाक निवडून हाडा म्हणटा आनी मागीर काम ना म्हणून सांगता. कामाक जर तेजे कडेन कामाक वचत, कामाचें काम कर म्हणून मागीर सांगता काम ना आपल्या कडेन म्हणून. सो आता तुम्ही कितें डिसायड केला की तुमकां कशा पद्दतीचो आमदार जाय? बाबू आजगांवकारूच जाय काय आनी कोण? आमी आतां प्रवीण आल्लेकराचें कार्य पळयलां. जो तो आमदार नासतना सुद्दां त्यांनी लोकांक, गरजू लोकांक खुबशे हेल्प केली. घराघरान ज्या कोविडच्या टायमार चडशे आमदार घरांतले भायरूय सरूंक ना, पण त्या टायमार तेणी न भिता लोकांच्या घराघरान येयले. जर ते कोविड व्यक्ती आसलो थंय पावन त्यांनी मनशाक म्हणजे हेल्प केली. जे गरजू गरिबांतल्या गरिबाच्या घरान वचून तेका हेल्प केली. मागीर तो पार्टीन खंयच्याय रावल्यार जाता? पार्टी आमकां गरजेची ना, आमी व्यक्ती पळयतले आनी तेका निवडून हाडटले. तुमकां आतां हे खेपे पेडण्याक नवो मनीस जाय? हय, नवो मनीस म्हणजे आमकां प्रवीण आल्लेकरच जाय. म्हणजे तो कसो गरिबांक हेल्प करता न्हू. आमचे आतां 2 वर्सां जालीं लोकांक तो हेल्प करता. तेन्ना काय तो मंत्री ना, कोणच ना. आनी आमचे तुळसकरवाडी जेन्ना रोडाक आमकां पुलीस हाडले पळय, तेन्ना आमकां प्रवीण आल्लेकरान सपोर्ट केलो. इतलो सपोर्ट केलो, तेका पुलिसांनी सुद्दां धांवडायलो. सध्या आतां तुमकां कितें दिसता पेडणे मतदारसंघा भितर बाबू आजगांवकार उपमुख्यमंत्री जाल्ल्याक विकास जाला? विकास असो तसो कितें जावंक ना, पूण पर्सनली अशें हें न्हू म्हाजें कितें, पण पळोवंक गेल्यार कोवीड टायमाचें सिच्युएशन आसलें, त्या टायमार आमच्या लोकांक हांगासर खूब गरज आसली. त्या टायमार आमचो डेप्युटी CM सर हांगा पावूंक ना. त्या टायमार म्हणजे लोकांक कितें जाय आसलें, त्या टायमार कितें तरी करचें आसलें. इवन कशें हेल्प जाय आसली, जॉब गेले लोकांचे, फायनान्शियली सामके लोक डावन म्हणजे सामके वीक जाले. आनी खंय तरी लोक बाबडे हॉटेलांनी बीन वयताले, सामके म्हणजे बेकार हालत जाली. जॉब गव्हर्मेंट जॉब 100% मेळपाक ना, पूण एटलिस्ट प्रायवेट सेक्टर आसा. इवन तुवें आमच्या सेंटर फार्मास्युटिकल जाला, थंय जर कोणाक भुरग्यांक जॉब मेळ्ळले जाल्यार एक कितें तरी उदारनिवळ जावं शकता आसलें न्हू. सो आतां एट प्रेझेंट आतां रोखडेंच इलेक्शनां आसा. सो आतां फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां कितें दिसता पेडण्यान तुमी कोणाक सपोर्ट करपाक जाय? सद्या पेडण्यान पळोवंक गेल्यार बाबू आजगांवकर सर आसा, आल्लेकर सर आसात, इवन राजन गोरगांवकर सर आसा. सद्या पळोवंक गेल्यार 2 वर्सां जालीं आल्लेकर, प्रवीण आल्लेकर हे आसा ते हांगा कोरगांवच्या लोकांक जावं ओवरऑल पेडण्याच्या लोकांक तेंच्यांनी खूब हेल्प केला. आमच्या भुरग्यांक कामां तर ना हयसरल्या, कामाकूच ना. कोणाच भुरगे आतां खंय तरी कोणाय दवरला म्हणून कोणाच्या वांगडा भोंवतात ते आनी फुडले आपले चलयतात. म्हणजे अशें तांकां बरो काम जावं जॉब जावं तो भुरग्यांक ना. हय, आनी आमी वचूंक ना सद्या, कित्याक कोण येवंकूय ना आमच्या पर्यंत. तेन्ना भुरगीं शिकतालीं आमची भुरगीं शिकतालीं आनी आतां हे पावटी सद्या आतां जालें शिकोन तेजें. आनी कोण आमचे पर्यंत इतके डिफिकल्ट टायम आसलेलो कोरोनाचो, तेन्ना कोण एकलो असो ना जाल्यार बाबा. आनी म्हाका तर कोणाचोच आदार नासलो, कित्याक हांव 2 भुरग्यांक हांवें कशी वयर काडली आनी कशी शिकयली कशें म्हाका खबर आहा. पूण कोणीच म्हाका असो ना जाल्यार तूं. जेन्ना म्हाजें खूब अशें हाल काडले कोरोना जालो तेन्ना बसी सुद्दां नासले वसोंक. हांव कोणागेर काम करता, तेंगेर वसोंक सुद्दां म्हाका बसी नासले आनी थंयसून कोणाक आदां कोणाय व्हरय नासलो.
कामांक आनी अशें खूब खूब हाल काडले आनी हे चक्रीवादळ जालें तेन्ना म्हाजें घर बीन सगळें हें जालें हाल्लें आनी कोरोनाचें लुकसाण जालें आनी ते चक्रीवादळान सगळें गेल्लें. सो आजून सुद्दां तें म्हाजें दार जावं कितें म्हाज्या कडेन कांयच सारकें ना घराचें आनी तें म्हाजें सगळें अर्दवट आहा तितून थोडोसो हेल्प म्हाका प्रवीण भाईन केलो. पत्रे घालून म्हाका दिले थोडेशे हेका आनी बाकीचें आतां सद्या म्हाजें सगळें स्क्रॅपाक येयलां. हय आनी जो म्हाका दिसता म्हाका कोण हेल्प करतलो ताका हांव म्हाजें मतदान करतलें. म्हाजें म्हणणें कितें आतां भुरगे पळय सगळे शिकलेले आहा तेंचे कितें तरी मातशें काम करूंक जाय. आतां प्रवीण सर पळय येतले तेणी मातशें भुरग्यांचें कितें तरी फुडें अशें कितें बरें करूंक जाय कामां धंद्याचें. बाबू आसगांवकारान कितें विकास बाबू आसगांवकर येयलो पूण तेणी केन्नाच अशें कामाचें कितें अशें कितें विचारूंकय ना. निवडून येयलो आनी मागीर येवकूच ना तो. मदीं येवकूच ना. कितें देवळान कितें प्रोग्राम जाले ते कोणी हाडलो जाल्यार येतालो नाल्यार तसो कितें आपूण म्हणून स्वता म्हणून येनासलो. सो आतां तुमचो सपोर्ट कोणाक आसतलो कोण येवचो कसो दिसता? आमकां कितें काम करतात आमकां जायत न्हू. आतां प्रवीण भाई जर समज येयलो तेणी कामां केल्यार आमी ताकाच सपोर्ट करात तें आहा आनी कोणाक ना. विकास हेच्या पयलीं कितें केल्लें आसा विकास कोणूय करूंकच ना. पेडणे कितें आसा तशेंच आसा. मत आसता तेन्नाच कोणूय येता आपणाक मत काय म्हणटा मागीर कोण येता कोण येना. निवडून जाल्या बरोबर कोणूच येयना. हेणे तशें करूंक जायना. हेणे येवंक जाय निवडून येयलो प्रवीण भाई अशें. सो आतां तुमकां आतां जो कॅन्डिडेट येवचो कसो दिसता ताजे कडच्यान तुमची कितें अपेक्षा आसा ताणें कितें कितें करचें? आमची अपेक्षा अशी काय ना. भुरग्यांक कामाक लायले काय जालें आनी अशें काय ना. विकासाच्या दृश्टीन विकास कितें हांगा कोण करता विकास मागीर निवडून येयले काय मागीर तशें आसता ते. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो आमचो सद्याचो जो प्रवास आसा तो पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा आनी पेडणे तालुक्यांतल्या प्रवासा भितर सद्या आमी भोंवतात पेडणे मतदारसंघात. पेडणे मतदारसंघात आतां पर्यंत आमी जितल्या बायलां कडेन उलयलीं तितल्या बायलां कडेन उलोवन एकूच आमकां दिसून येता की हांगा रस्ते हे मेन तांकां जाल्ले जाय. उदकाचे प्रॉब्लेम कांय कडेन दिसून येता सगळेच कडेन न्हय पूण रस्त्याचो हो म्हत्वाचो मुद्दो हांगा दिसून येता. ते भायर आमी कांय कडेन अशी प्रवास केलो तेन्ना उलयली कांय बायलां कडेन कांय कडेन आमी भोंवली तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो थोडेच कडेन आसा पूण जी थोडी शेतां आसा थंय ती पिड्ड्यार जाता. जेन्ना कॅनलाचें उदक सोडटा तेन्ना शेतांनी घरांनी उदक भरता आनी पिड्ड्यार जाता. थंय बी तांचो तोच एक प्रॉब्लेम आशिल्लो. कांय बायलां कडेन आमी उलयली तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की खंय तरी आतां पेडण्याच्या मतदारांक एक नवो चेहरो जाय एक वेगळो मनीस जाय आपले मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करपाक. बाबू आसगांवकर हे सद्या पेडणे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतात. गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री ह्या नात्यान ते सद्या विधानसभेत पेडण्याच्या तर्फे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करतात. आमचे सद्या मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो पेडणे तालुक्यांतलो प्रवास सद्या चालू आसा. आमी सद्या आसा पेडणे मतदारसंघात. सो तुमकां कितें दिसता सद्या आतां हांगचो तुमचो स्थानीक जो आमदार आसा बाबू आसगांवकर तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा. सो ताणें विकास केला विकास असो केलो कसो इतलो काय दिसना कारण तो आमचे अशे हांगचोच असो ना न्ही. तो भायल्यान येवन आतां ताणें आतां 15 वर्सां अशें हांगा सरकारा भितर आसा तो पूण लोकल असो जायना. आमी खूब वाट पळयताली अशी लोकल कॅन्डिडेट कोण मेळटलो काय म्हणून आनी हांगा रिजर्व सीट आसले कारणान आमकां असो हाजे पयलीं लोकल मेळूं नाशिल्लो पण आमकां ऑप्शन कांय नाशिल्लें त्या वेळार. आतां आमकां एक ऑप्शन मेळ्ळा की हांगा एक लोकल आमचो कॅन्डिडेट एक तयार जाला आनी तो बरो आसा म्हणजे शिकिल्लो आसा एज्युकेटेड आसा आनीक स्मार्ट आसा आनी ताजें नांव आसा मिस्टर राजन कोरगांवकर अशें आसा. आनी कितें आसा आमचे जेन्ना कसले कितें प्रॉब्लेम आसा जे कशें
घरातले मनशांक जेन्ना घरातले प्रॉब्लेम कळटा तशेंच तो लोकल असले कारणान आमकांय बी केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार आमी ताजे कडेन डायरेक्ट वचूं शकता लागीं. आनी जेन्ना भायलो आतां पयलीं आशिल्लो म्हणजे ताका आमी ताजे पर्यंत पावत नाशिल्लीं असो जाता. हो एक मेन पॉयंट आसा. इतलें ताका लागून आमचें अशें मत आसा की आमी हे खेपे आमी म्हणजे लोकल कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो अशें दिसता. सो तुमकां आतां कितें दिसता की आतां तुमकां हांगासरलो स्थानीक आमदार जाय? हय. ओके ओके. आनी सद्या शक्यता कितें दिसता? शक्यता तशें पळोवपाक गेल्यार हांगासर सगळ्याचो सपोर्ट चडसो राजन कोरगांवकार सराकच अशें आसा अशें तरी वातावरण अशें दिसता. कित्याक कोरगांवचें तरी वातावरण अशें आसा की आमी लोकांक कोणाक पळयता जाल्यार चडशे ते राजन कोणी म्हणटा लोकला फाटल्यान रावपाचें म्हणटा, आमचो मनीस अशें म्हणटात. म्हजें नांव काजल शिंदे. सो काजल म्हाका सांग आतां सद्या हांगासरलो तुमचो जो आमदार आसा बाबू आजगांवकर तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा. सो कितें दिसता ताणें विकास केला तुमच्या पेडण्यार? विकास केला आसतलो पण सद्या तरी ही सिच्युएशन पळयता आमकां सद्या तरी आमी लोकल कॅन्डिडेटाचेर भर दिता. आमकां लोकल जाय कारण लोकला कडेन आमी जे आमचे समस्या मांडू शकता ते आमी एकाद्रो भायलो कॅन्डिडेट हाडलो जाल्यार मांडू शकची ना. कारण आतां इतलीं वर्सां आमी कितें केलां आमी इतलीं वर्सां लोकलाक हाडूंक ना, लोकल मेळोंक नासलो आमकां कॅन्डिडेट. आतां आमकां लोकल कॅन्डिडेट मेळ्ळा सो आमी लोकलाच्या फाटीं आसतलीं, लोकलाच्या फाटल्यान आसतलीं. लोकल म्हणून कोण असो दिसता तुमकां? राजन कोरगांवकर. हय. कित्या खातीर? कित्या खातीर कारण एक तर लोकल म्हणजे तेचें हांगा घर आसा सो आमचे कितें समस्या आसा जाल्यार आमी तेजे कडेन डायरेक्ट वचूं शकता. विथावट अपॉयंटमेंट आमी केन्नाय मेळूं शकता. केन्नाय रातीर फोन केलो जाल्यार सर येतात हे आमकां शुअर शॉर्ट गॅरंटी. आतां इतले दीस जाले कोवीड इतले पॅरामॅडीक चल्लेले तेन्ना सुद्दां सर इतल्या घरांनी इतले क्रिटिकल सिच्युएशन आसून सुद्दां सर प्रत्येक घरांनी वचून सॅनिटायज करताले. तुमकां कितें दिसता आतां तुमी समजा राजन कोरगांवकरा ऑपोजीट आनी कोण स्ट्रॉंग आसूं शकता पेडण्यान? आसूं शकता पण म्हाका दिसता प्रवीण आल्लेकर आसा. पण तरी राजन सर तेंचेर मात करतले अशी आसा आमकां होप आसा. होप न्हू गॅरंटी आसा कोरगांवकर सर तेंचेर मात करतले. ओके. सो तुमचो सपोर्ट लोकल कॅन्डिडेटाक आसा. सिद्धीबाई म्हाका सांगात सद्या आतां तुमचो हांगासरलो लोकल जो आमदार आसा तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर. कितें दिसता ताणें विकास केला इतल्या वर्सां तुमी आतां पेडण्यां आसा? पेडण्यां आसा पण आमचे कोरगांव हे ताका फर्स्ट टायम मेळ्ळा कशें. लास्ट टायम आमचे राजेंद्र आल्लेकर सर आसले आनी त्या वेळार चडसो असो विकास जाल्लो कसो, सर्विशी जाल्ल्यो. पूण ह्या वेळार कितें जाला विकास हो ते म्हणटार आसा म्हणजे नळ करता, रस्ते करता, संडास दिता. हें एक्चुअली करपाचें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसता. पंच आसो, सरपंच आसो, आमदार आसो, हे बेजीक गोश्टी ते करपाचें तेंचें कर्तव्य आसता. पूण नोकऱ्यो ह्यो मेन हेतू आसा. लोकांचें कशें जालां आतां कोरगांव हो तांकां पयलो भाग पडला आनी नोकऱ्यो म्हणटात ते हांगा जावंक ना आनी तेंचे हांगा चडसो हें लोकां कडेन एप्रोच आसलो तो खूब कमी जालो. म्हणून चडशे आमचे जे हांगासले लोक आसात ते मातशे तेंचेर खूब बेजार कशे आसात. कळ्ळें न्हय. आनी विकास हो म्हणटात ते आमचे जे मेन प्रोजेक्ट आसले आतां मोपा म्हण, मागीर आयुश हॉस्पिटल म्हण, मागीर आमचे पुलीस स्टेशन हे खूब पेंडींग प्रोजेक्ट आसलो. मागीर बस स्टँड पेडण्याचो हो आमच्या राजेंद्र आल्लेकर सरान केल्लो लास्ट टर्मान. आनी आतां हे 2 मोठे प्रोजेक्ट आसा तेंचें काम चालू आसा. पूण भुरग्यांक फुडें फ्युचरान कितें आपल्याक नोकरी हे मेन म्हणजे आमचे युवा जे लोक आसात तेंचो मेन हेतू आसा हे आमकां आमची नोकरी आमचें फ्युचर. कळ्ळें न्हय. हो पेडण्यां गांव इतलो हे आसा की तांकां व्हडलो बिजनस सायटूय ना. आतां मांद्रे मतदारसंघ आहा ती बीच कोस्टल लायन आसा तांकां बिजनस लायन तांकां आसा पूण आमच्या ह्या युवांक तितली बिजनस लायन व्हडलीशी ना. म्हण आतां कितें जालां हांगा आमचो कोरगांवचो एक स्थानीक राजन कोरगांवकर हो एक कॅन्डिडेट तयार जाला आनी 1 वर्स जालो तो तयारी करता, काम करता. लोकां कडेन कशा ना कशा माध्यमांसून तो एप्रोच जाला आनी लोकांक आतां दिसला की तो आपलो मनीस कसो आनी आपूण तेच्या फाटल्यान रावचो. म्हण कोरगांवच्या आनी पेडणे वासीय जे लोक आसात तेंच्यांनी चडशा लोकांनी म्हाका दिसता राजन कोरगांवकराक सपोर्ट करचो अशी सद्याची परिस्थिती दिसता आमकां.
आमकां सण्णच ना म्हाताऱ्यांक काय करपाचो आमी आतां कितकी वर्सां जालीं जावन येतो जाल्यार ना मगो तुम्ही सांगले वचून ताका हय तर मागीर आज धाडटे 5 वर्सां जालीं आतां आमकां धाडटा 5 जावन येतात पूण कितें कोणाक वयतात ते काय कळना ती 5 जावन येयल्यात कोरगांव कोणाक पूण ते खिगडे कोणाक बांदून दितात ते काय कळना ओके आता आनी कितें प्रॉब्लेम जाता आणखी काय ना पैसे येता ना गव्हर्मेंटाचे पैसे ना मागीर तुमी विचारले वचून कित्याक बंद जाले ते येतले ते सांगतात आतां येतले कितलो तेंप जालो कितलो तेंप जालो आमी दवरतो आमकां धाडल्यार अशें म्हणटात आमकां वयल्यान आमकां सांगतात तशें आतां कितलो तेंप जालो जे पयशे बंद जाले जालो आतां 1.5 म्हयनो ना 2 म्हयने येवंकूच ना ना म्हाका एक सण्णच नाही जाणा आमचे 4 भुरगीं इस्कॉला वयतात एक 10वी 12वी शिकतात पूण तांकां सण्णच नाही अशें म्हणजे म्हाका सण्णच एक दिया आनी कांय ना तुम्ही संडास बांदपाक लागून सांगले हय सांगले पूण तेंच्यांनी आमकां बांदून दिवंक ना कितें सांगतात ते ते सांगतात येतलो म्हणटा ते मागीर येना अजून तेंगे येवंक ना म्हाका ओके ओके हय आतां लोकांची काळजी म्हणजे आमकां जावंक साठ देखून ना खंय वयतले जाल्यार टमाटा आतां 80 रुपया 100 रुपया टमाट आनी 500 1,500 जो दिता न्हू तो सिलिंडर जालो 1,000 आनी ते 500 रुपयाचो उरताना काय आणकी 2-3 नुस्तें हाडला काय जाना टमाटान तीच आनी काय जाताना सो आता तुमकां कितें दिसता हांगासरलो तुमचो जो आमदार आसा बाबू असगांवकार तो उपमुख्यमंत्री आसा ताणें डेव्हलपमेंट केलो तो काय एक करूंक ना तेणी आमचो हो तेणी आमचा कांयच करूंक ना बाबू असगांवकार कितें कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां आमकां खूब जाता हयसर तो सांगान कांयच फायदो ना हो आनी ती सांगान तरी फायदो कसलो आतां हे उदकाचो आमकां 15 दिसांनी उदीक एकदां आमकां हयसर येयलां उदक तेणी बावड्यान इकता हाडूंक गेले न्हू पाणी न्हू तेणी म्हाका 4 दुडी येयला आनी थंयसर पडले येदी म्हणटी म्हाजी खट जाल्या ती पर्यंत अजून पर्यंत म्हाजी पेकना ना आमची फायदो कसलो हे 4 दिसांक पाणी येता सच्चे सच्चे नाल्यार पाणीच नसला मागीर आतां 4 दीस पुन्हा 4 दीस ना येयला मागीर पुन्हा आमची मागीर बाबूच्या फाटल्यान मागीर नाचतलो बाबूच्या फाटल्यान काय आतां 4 दीस बाबू बाये करतलो बाबा करतलो पांयां पडटलो आनी वयतलो मागीर बाबू आहा खंय पुन्हा बाबू आमकां गावचो ना ऑफिसान गेलो का वळखना ना मागीर काय आता तुमकां कसो पद्दतीचो आमदार जाय आमकां आतां ह्यो जा काय करता न्हू तोच आमदार जावो आमकां आमकां पेडण्याचोच आमदार जावो भायलो नाका आमकां नाका भायलो नाका आमकां ह्योच जाय आमदार जो आमचें काम करता पळय थलो आमी तांकां बरें म्हणून निवडून हाडटा पूण ते कांय फायद्याचे ना ते आपले आपले करतात आपले भरतात आनी वगीर रावतात सांगल्यार पासून ते येयनात कितें सांगल्यार पासून ते काम करिनात आतां आमकां उदीक येयना म्हाजो घोव फुडें सरोन इकडे सगल्यांक फुडें काडून तो पेडण्या वता पेडण्या गेलो काय ना इकडे उदीक येता सोमतें चालू जाता ऑफिसान आसतनाच तेच्या आदी उदीक घरा पावना आमकां मागीर कितें करपाचें ना काम जायना तो घरा रावता सगल्यांक लागीं करता घेवन वयता तेन्ना उदीक येता सांगले न्हू त्याच दिसा येता उदीक आनी 2 दिसांनी मागीर परत स्टार्ट करतात ते उदीक बंद करतात मागीर परत वचपाचें सांगपाक परत सांगले परत एक दीस सोडटात परत बंद करतात मागीर आमी कितें हांकां कंटिन्यू सांगपाकच वचपाचें तुमी हांगासरले आमदाराक सांगले हय सांगले बाबू मेळ्ळो तुमकां उदकाचो प्रॉब्लेम बाबू गेलो फाटीं गेल्ली आमी उदीक सांगपाक पेडण्या मागीर तो म्हणटा कितें धाडटा म्हणटा मागीर आमकां 8 दिसांनी एक टँकर धाडला एक टँकर कोणाक पावता हांगा सगळे वाड्याचे कितल्या जाणांका पावतलो नेक्स्ट टायम मागीर वयता खाली करून तो उदीक दिणारो सारको उदीकय दिना एक बॅरल उदीक पावता जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना येता दारांनी मगो पांयां पडटा तेन्ना ताका दिसता आई बाबा सगळे पांयां पडटा जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना तो मनशांक वळखना कांयच डेव्हलप करूंक ना तेणी आतां तो म्हणटा आमच्या भुरग्यांक एअरपोर्टार कामाक लायतलो भुरगीं शिकलेलीं आहा हांगा एज्युकेशन आसा तेंचे कडेन ती एअरपोर्टार कसले कामाक लायतलो टॉयलेट पुसूंक मॉप मारूंक सो तुमकां एम्प्लॉयमेंट आनी उदक सो आतां ह्या 5 वर्सांक कितें डेव्हलपमेंट केल्लो कांयच करूंक ना तेणी कसलेंच डेव्हलपमेंट करूंक ना कांयच करूंक ना आनी आमकां अहो जाय आमकां पेडण्या अहो जाय आमकां पेडण्याचोच जाय भुरगो पेडण्याचोच MLA जाय इन फ्युचर आमकां भायलो नाका पेडण्या शिवाय कित्याक पेडणेकारांक पेडण्याचोच जाय
उदीक आमकां येयना येयलें जाल्यार 8 दिसांनी एकदां येयलें जाल्यार वचोन 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 तेंची दाराची माती घालची काडची पडटा आमकां आमी हें घेवन खंय वयतल्यो उदकाक सांग पळयता सांग हें घेवन आमी उदकाक खंय वयतल्यो हें घेवन खंय उदकाक खंय वयतल्यो आमी उदीक हाडूंक सांग बांयचें उदीक हाडूंक आमकां जाता आमी कोण तांबयो भरून उदीक दिता काय म्हणून वाट पळयता आमी भुरगीं आमची सून कामाक वयता चेडो कामाक वयता हांव एकली घरा कडेन कोण उदीक दितलो म्हाका नळ चालू करूंक वचोंक हांव नळ चालू केल्यार उदीक ना रातभर 12 जायसर रावचें पडटा आमकां उदकाक लागून हां एक दीस जालें 1 वर येयलें जाल्यार खंयच्या मदीं आनी येता 12 जायसर आमी आतां जागी आसता सदांच आसता आमी 12 जायसर उदकाक म्हणून न्हू आमी जागीत आसता पूण तें उदीक जर चालू करूंक वयशी उदीक ना तेच्या उपरांत 1 वराक उदीक सोडलें कोणाक मेवतलें आमकां आमचे कितें व्हडल्यो टांकयो ना आमचे खाली बेरेलां भरतली तेन्ना भरतलें तें उदीक हां सो तुमकां आतां बाबू आसगांवकर मेळटा बी आमकां हांगर खंय मेवतलो बाबू आसगांव आमी आसता तिडे खाला वाण्यान येयलो जाल्यार गेलो पुरू करून गेलो पुरू करून गेलो तो हां तो मेळना आमकां मेळना इलेक्शनाच्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार सांगता आमकां मत घाला समाजा म्हाका हें सगल्याचेंच आहा सगल्याच मंत्री कोणूय दारार मताक उबो रावता पळय हें काम सगल्याचें आहा आनी तेच्या दारार वयचें जाल्यार ना चे हांव तुका पळोवंक हांवें तुका पळोवंक ना हाडलें खंय हाडलें तूं हांवें तुका पळोवंकूच ना खंयसून येयला तूं हीं उतरां मागीर हीं उतरां आं सुण्यांक गोटे घालता तेन्ना सुणे ते गोटे खावन परतून दारार येता कोणूय मेवतलें म्हणून कितेंय तरी मेवतलें म्हणून येता न्हू ते भाशेन मंत्र्यान सारकें आपलें काम आपलीच करूंक जाय लोकांकूय पळोवंक जाय आपलेंय पळोवंक ना मंत्री जालो बॉल्सां बल्ली घट जाली बांगले बांदले जालें काबार सगळें काबार मागीर आनीक कांय ना ती मागीर तूं मनीसूय ना आनी परजाय ना कोणूच ना सो आतां तुमी कितें डिसायड केलां आनी 1-2 म्हयन्यांनी इलेक्शनां येतलीं आतां येतली पूण हांव बाबा ही मागीर डॉक्टरी घरशीं वयता वाटेक मेवल्यात म्हणून रावली हांव तुमी हांगा हां म्हणून हांव रावली हांगा म्हाजी गाडी येतलो पायलट तेन्ना हांव धांवतली म्हाजे कडेन गाडी येयना तेंय सांगता तुका सो मतां मारपाक वयची ना हां मतां मारपाक मतां मारूंक वयतलें कोणी गेलें जाल्यार वयतलीं ना जाल्यार कशें वचोंक हांव वगीर बसतलें कोणाक मारतलें तेन्ना जण कोणूय यो मार यो चामार यो कोणूय यो मेवता ताका मारलें आं कोणूय यो तो कोण येतलो पळय तो आमकां पोसचोय ना आनी आमकां धर म्हणून दिवचोय ना दितलो जाल्यार सांग दिवचो ना कित्याक तर म्हणटा दिता तुका एक समोसो आनी इतकी च्या मेवली काय आमी सादोशी न्हू एक समोसो वयता आसतना एक समोसो आनी एक च्या पुरो खूब जालें हां खूब जालें न्हू पोट भरलें सामकें कितकें मागीर 5 वर्सां ताका तें तेंच उरतलें भरलेलें 5 वर्सां येयसर तें पोट भरलेलें उरतलें मागीर संडसूय ना काय ना तेच उरलें जाग्यार तें जाल्यार सर्वसामान्य मनशा कडेन 60 लाखाची ऑडी कशी येयली खंयसून येयली ते एक मेन आसा तो सादो सिंपल मनीस म्हणटा आपूण आनी कसले 60 लाखाची गाडी कशी घेतली तिणी उदकाचो मेन खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा उदकाक जर तेंचे आत्तां जर हांवें मनशांक फोन केलो तेंकां प्लंबरांक आमकां उदीक कितें ना सोमतें आमकां उदीक कशें येता आनी ते सांगता उदीक प्लांटा वरसून येयना समज जर प्लांटा वरसून जर उदीक येयना जर बाकीच्या लोकांक उदीक कशें पावता कोरगांवान तेंकां उदीक आहा देवळा कडेन देवसान उदीक आहा हरमला आहा जाल्यार आमकां हांगा मायणान उदीक कित्याक येयना दोनाक उदीक सोडून आमी झेमेंतले उठोवन उदीक भरपाचें पिवपाचें बी उदीक मातशें दिसा सकळ्ळें सोडूंक नाका मातशें बेगीन सोडूंक जाय दोनांक बिनांक कोण भरतलो उदीक कामाक वचपी मनशां आसता उठपी आसता कशी एडजस्ट करतली एका वराक उदक सोडलें जाल्यार कोण दिसाची सकाळी 9 ते रातची 9 मेरेन कोणूय जागी आसता ती उदक भरूं शकता न्हू येदे 12च्या ठोक्याक उदक सोडटात 1च्या ठोक्याक उदक सोडटात लोकांची न्हीद मोड जाता दिसभर लोक काम करता इतले रातचे जर उदक सोडलें जाल्यार लोक मागीर कशें करतले एडजस्ट करूं शकना न्हू पळय टँकरवाले ते व्हडले व्हडले शाणपणां सांगतात तुमकां दिवचो ना हेंकां दिवचो ना आपणाक जाय जाय तेंकां दितात आतां जेन्ना प्रचाराक जेन्ना हांगा उमेदवार येतले तुमची कितें सांगणें आसा तांकां आमी तेंकां सांगता न्हू पूण ते आमचें कितें आयकाय इलेक्शन येयलें काय तें सांगता आमी करता म्हणून आनी मागीर इलेक्शन जालें काय मागीर फाटल्यान वळोन कोणाक पळयना ते सुद्दां आमी तेंकां क्वेशन करता कितें तुमी येता आमकां सांगता आश्वासनां दिता व्हडली व्हडली पण म्हणल्यार तुमी कांयच करूंक पावना म्हणल्यार डायरेक्टली ते सांगता
आमी तांकां विचारता डायरेक्ट पण ते उगी रावता. हाल्ली सुद्दां हांवें तांकां विचारलेलें पेडण्या सर म्हटल्यार तुमी उदकाचें आमकां करून दिता हांगा इलेक्शनाक देवळीन येवन सांगून गेल्या जाल्यार म्हळ्यार तुमी कांय करना जातलें. परत हेणी सांगलें म्हाका उदय पालयेकारान सांगलें कितें जाणा जातलें म्हणून सांगलां पण आतां तें जावं शकना मागीर जातलें. आमी बोरींग घालपाची आहा मायणान एक बोरींग घालपाची आहा वयर घातलेलें आहा तें उदीक पावना मायणान एक बोरींग घालपाचें आहा तें आतां आमकां पळोवपाक जाय. इलेक्शन जालें पळय खंय बोरींग जाता तें आनी कितल्या लोकांक उदीक पावता न्हू तें आमकां पळोवपाक जाय. रेश्मा आता सध्या पेडण्या तुमचो हांगासरलो जो आमदार आसा तो उपमुख्यमंत्री आसा बाबू आजगांवकर ताणें कितें डेव्हलपमेंट केला पेडण्या भितर? पेडण्यामध्ये डेव्हलपमेंट अशें अजून तरी माझ्या हिसो दिसपा तर कितें अजून सांगना पण माझ्या हिसपामध्ये राजन कोरगांवकर ह्यो जो उमेदवार रावला तो त्याने पेडण्या एरियात आपल्यात पेडण्यातच असल्या कारणाने बरें कितें तरी एक डेव्हलपमेंट करूंक शकता अशी माझी हे आहा. त्याने आपल्या पेडण्या सुदारपाचे इतलीच माझी इच्छा आसा. आणि ह्यो जे काय भायले आपूण हाडला बाबू आजगांवकर किंवा आर्लेकर हे उमेदवार न हाडटा आपल्या पेडण्या एरियाचोच उमेदवार हाडपाचो इतकीच माझी इच्छा मनापासून इच्छा. ओके म्हणजे तुमकां हांगासरलो हांगा रावपी आपलो जाय मंत्री असं माझ्या मनात म्हणजे आमच्या सगळ्यांचेच असे म्हणणें आहे की पेडण्यातलो राजन कोरगांवकर हे एक बरो मनीस आहा शिकलेलो बी तेका मत विजय करून हाडपाचो इतलो आमचो प्रयत्न चालू आहा. बाबू आजगांवकरान केन्ना अशे संपर्क बी आसा तुमचे कडेन हांगा मेळटा बी लोकांक? ना ना तो केन्नाय कितें वर्सान 2 वर्सान केन्नाय तोंड दाखयता तेन्ना पण ह्यो आपलो तर राजन कोरगांवकर असल्या कारणाने आपल्या पेडण्या एरियाचो असल्या कारणान आमी तेका मेळोवन आमचे कितें तरी प्रॉब्लेम असलेले सांगूंक शकता. आणि बाकीचे मंत्री भायर असल्या कारणान तेंचे कडेन आपल्या प्रत्यक्ष वचून तेका मेळपाक ते केन्ना मेळनात. पण ह्यो कसो राजन कोरगांव पेडण्या असल्या कारणान आमी तेका घरा कडेन किंवा कितें जाय तेन्ना वचून आपले कितें प्रॉब्लेम सांगान सॉल्व करून घेवंक शकता. आमकां तूं म्हणटा कितें लोकल कित्याक जाय तुमकां आमकां लोकलूच जाय कित्याक जाणां आमी जाय तेन्ना तेच्या कडेन वचूंक शकता. भायलो कितें कोणूय आसूं तो मागीर भायलो बाबू आजगांवकर आसूं कोणूय आसूं एक येतलो 8 दिसांनी जावं काय डेली तो येवं मागीर हांगा येतलो 1-2 वरांक येतलो पण कितें उद्घाटन करूंक येता थंय सुद्दां आमी केन्नाय वयता ना अशें ना. म्हणून आमी किन्नय कोणाची एक भुरग्या बाळाचें आमचें सांगतले कितें जाल्यार टायम नासता न्हू बेगीशें अशें घेतलेशें केलें अशें जाता अशें जालें न्हू पाडसून कोणाक उगडास आसता मागीर. वनिता वोट केला तुवें हाजे पयलीं काय फर्स्ट टायम करता? आतां हांव फर्स्ट टायम वोट करतलें. ओके. आणि हांव अशें वोट करतलें की हांव विचारपूर्वक वोट करतलें कोणाच्याच आमिशा खाली हांव बळी येवन करचें ना. हांवें जे म्हाज्या मनान आहा तें हांव तेकाच हांव वोट करतलें. वोट करता आसतना कितें विचार करून वोट करतले कशा पद्दतीचो कॅन्डिडेट तुमकां तुमच्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जाय? जो युथांक सदांच हेल्पफूल रावतलो आणि जे अशें कितें जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी बी सगळे आसलेले सगळी हे करतलो तांकांच हांव वोट करते. सो तुजो फर्स्ट वोट आसा? हय. आनी अशें म्हणटा की फर्स्ट वोट इज अ प्रेशियस वोट. ओके. सो युथा खातीर तूं कितें आतां जे तुज्या सारकेले यूथ आसात जे आतां फर्स्ट टायम वोट करतले तुका कितें दिसता की तांच्यांनी कितें विचार करपाक जाय? म्हाज्या मनान तेंच्यांनी विचारपूर्वकच करपाचें कितें ओड असो आसता जो आमी घालतात आनी मागीर अशें जावंक जायना की शी हांवें हेका कितें घातलें अशें जावंक जायना म्हणून हांवें चिंतून वोट करपाचो अशें म्हाजें म्हणणें. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो आमचो हो प्रवास सध्या पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा आनी जशी आमी पेडणे तालुक्यांत आमी भोंवली खुबश्या बायलां कडेन आमी उलयली. पेडणे तालुको पेडण्या मतदारसंघात आमी पयलीं पावल दवरलें आनी पेडण्या मतदारसंघातल्या खुबश्या बायलां कडेन आमी उलयली. अशें दिसून येता की पेडण्याचे जे मतदार आसात खासा करून आमची जी बायल मतदार आसात तांकां तांचो कल चडसो लोकल आमदारा वटेन आसा. ती म्हणटात की इतलीं वर्सां आमकां भायलोच मनीस आमदार म्हणून मेळ्ळो हे खेपे आमकां पेडण्या मतदारसंघ विधानसभे भितर रिप्रेझेंट करपी आमचो हांगासरलो लोकल आमदार जाय. अशेंच खुबश्या बायलांनी आमकां
सांगिल्लें आसा, आमी जशी बायलां कडेन उलयल्ली तशें आमकां तांच्या तोंडांतल्यान स्वता तांणी सांगिल्लें आसा की आमकां हे खेपे लोकल आमदार हांगासरलो पेडणे मतदारसंघा खातीर जाय. पेडणे आमी तशें पळोवंक गेले जाल्यार उदकाची समस्या ह्यो अख्ख्यो पेडण्याच्या बायलांनी आमकां सांगिल्ली आसा. उदकाची समस्या, रस्ते, अशी खुबशीं कामां जी तांची पेंडींग उरलेली आसा ती तांच्या नव्या आमदारा कडच्यान तांकां जाल्ली जाय. सुरवातीक आमी म्हणलां तशें पेडणे मतदारसंघ जो आशिल्लो तो खंय तरी मोगोचो बाले किल्लो आशिल्लो. ताज्या उपरांत काँग्रेस, BJP अशा वेगवेगळ्या पार्टींतल्यान हांगा आमदार निवडून आयले आनी खूब वर्सां उपरांत परत एकदा 2017 ह्या वर्सा बाबू आसगांवकार MGच्या टिकेटीचेर पेडणे मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून निवडून आयलो. ताचे उपरांत ताणें MG सोडून BJPत प्रवेश केलो आनी सद्या तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा आनी हांगासरलो मतदारसंघ पेडणे मतदारसंघ तो रिप्रेझेंट करता. आतां कांय म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें तेन्नाच आमकां कळून येतलें की पेडणे मतदारांचो कौल कोणा वटेन आसा तो. आमचो पेडणे तालुक्यांतलो मतदार राजाचो प्रवास चालूच उरतलो. पेडणे तालुक्या भितर 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात, पेडणे आनी मांद्रे. पेडणेचो जो आमचो प्रवास हांगा थांबिल्लो आसा, आतां फुडलो आमचो मतदारसंघ आसतलो तो मांद्रे मतदारसंघ. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, मतदार राजा लेडीज स्पेशल.